म्हजो राय. जेसू तूं म्हाका जाय. अर्गां तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका, आराधना तुका. Luke 1 verse 32 to 33 सांगता, तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नत तसो दूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पूर्वज बापा दाविदाची राज्य आसन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाल तो रासवट चलयतलो आनी ताचे रासवटकेक केदींच अंत आसचो ना. His kingdom will never end. तो सदांकाल रासवट चलयतलो. आमच्या सोम्याच्या रासवटकेक केन्नाय अंत आसचो ना. त्या आमच्या वरत्या रायाक स्तुती गावन आमी गायन करया. जेसू तूं म्हजो राय. जेसू तूं म्हाका जाय. हालेलुया. जेसू तूं म्हजो राय. जेसू तूं म्हाका जाय. अर्गां तुका स्तुती तुका. अर्गां तुका स्तुती तुका. John 14 verse 6 जेसू आमकां सांगता, हांवूच वाड, हांवूच सत आनी हांवूच जिवीत. म्हजे मारिफात केल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सशी वचूंक जायना. वडे जेसू, तूंच म्हजी वाट, तूंच म्हजें सत आनी तूंच म्हजें जिवीत. हांव खंयच्याय
संपटल्या वेळार केंची वाट ना म्हूण म्हाका भोगल्या वेळार तुंच सोम्या म्हाका एक भरवोसो कशें म्हज्या जिणेंत तूं येताय. तुजेर नदर लावन रावूंक म्हाका कृपा दी. हांव अस्कत जाल्ल्या वेळार जेजू तुंच म्हजें बळ. जेजू तुंच म्हाका धैर्य दिवंक शकताय. जेजू तुजेर हांव पातयेतां. जेजू तूं म्हजें जेजू तूं म्हजी वाट. हालेलुया जेजू तूं म्हजी जेजू तूं म्हजी वाट. सांगता सोम्या जेजूचेरच भावार्थ दवर. तवळ तूं बचाव जातलोय. तुजें घराणें बचाव जातलें. Colossians 3:10 आमकां सांगता आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यंत देव आमचो रचणार खरा नासतना आमकां नवी करीत आसा. खरा नासतना आमचो देव आमकां नवी करीत आसा. आज आमकां तो ताची वळख दिवंक आशेन आसा. तो आमचो मोग करता. रायांचो राय सर्गा संवसाराचो धनी आमचो मोग करता. सांग पावल आमकां सांगता खरा नासतना आमचो देव आमकां नवी करीत आसा. आमी पातकी जाल्यारय ताणें आमचो व्हडलो मोग केला. तो आमकां सोडून घालिना. तो आमकां सांडिना. जेजू तूं म्हजो जीव. हालेलुया जेजू तूं म्हजो देव. जेजू तूं म्हजो जीव. Peter 2:24 सांगता आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुर्सयिल्ले आपले कुडींत ताणें आमची पातकां वगयली. आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जियोवचे खातीर
आपले कुर्सयिल्ले कुडींत ताणें आमची पातकां पवयली. देखून ताच्या खया वरवीं आमी गूण जाल्या. By his wounds we are healed. Isaiah 53 सांगता, आम्हा समेस्तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. ताणें आपणाक मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्यां पासून ताणें विनंती केली. आमच्या अपराधांक लागून ताका विकलो, आमच्या पातकांक लागून तो थिरडलो. ताचेर पडले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या खया वरवीं आमी गूण जाल्या. ताच्या खया वरवीं आमी बरी जाल्या. By his wounds we are healed. Jeremiah 17:14. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. Heal me, Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are the one I praise. Jesus, tu mos wise. Jesus, tu mos dies. Hallelujah, Jesus, tu mos wise. Jesus, tu mos dies. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergat ka Jesu, primat ka Jesu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 स्टार्ट कर। आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. पवित्र आत्मा सदांच ताच्या सताची वाट आमकां दाखयता. पवित्र आत्मो आमचो मजतदार सदांच आमचे समेर रावता. आमकां ताच्या देण्यांनी भरता. आमकां ताच्या फळांनी भरता. त्याच पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें आमी स्वागत करया. तो पवित्र आत्मो खरोच आमचे मदें हजर आसा. पवित्र आत्म्या आमचे थंय ये. आमकां तुज्या फळांनी भर. आमकां तुज्या देण्यांनी भर. आमकां तुजी गरज आसा. ये पवित्र आत्म्या सर्गीच्या रासाचे कृपेसरी देवोन ये. बेगिन्स तूं देवोन ये. सर्गीच्या रासाच्या कृपेसरी देवोन ये. बेगिन्स तूं मोगासरी. 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 जॉन 16:13 आमकां सांगता सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार आमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायता. फुडें घडच्यो आसात त्यो सर सांगपी तो आमकां कळयता. The Spirit of truth will guide us into all the truth, and He will tell us
what is yet to come. त्या ससाच्या पवित्रत्म्याक आमच्या मध्ये स्वागत करया. तो आमकां सर्व सतां कलीत करतलो. संपूर्ण सताक वर पावोवंक तोच आमकां आधार दितलो. सताच्या पवित्रत्म्याक आमच्या मध्ये देवोन ये. संपूर्ण सताक वर आमकां तो पाय. पवित्रत्म्याक ये आमच्या मध्ये. नीतीच्या सूर्या उसवार वांगरी सदाच्या आत्म्या सदमाकाशी करे. नीतीच्या सूर्या उसवार वांगरी सर्गीच्या रासाच्या कुरपेसरी आकांतामध्ये असताना आमच्या भितर प्रेम उपसता. पण जो कोण सोम्याचेर नदर लावन आसा ताका त्यांच्या सांगते विशांत येवची गरज ना. आमचो सोमी आमचे हर एक कश्ट पयस करूंक शकता. ताचेर आमी विश्वास दवरया. तो आमचे खातीर सगळें करतलो. तो आमचे खातीर सगळें करूंक शकता. 2 Timothy 1:7 सांगता, देवान आमकां भिवंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. For God gave us a spirit not of fear, but of power, love, and self-control. अस्त्यास दैत्याच्या पवित्र आत्म्यान आमचे ते येवं दी. आमचे हर एक दुखें तो पयस करून दी. पवित्र आत्म्यान ये आमचे ते आशिल्ले सगळे भेद तूं पयस कर म्हणून आमी मागया. दैत्याच्या आत्म्यान बेवोचे ठावठाय भुसोच्या आत्म्यान आत्मोची निवराय. दैत्याच्या आत्म्यान बेवोचे ठावठाय भुसोच्या आत्म्यान आत्मोची निवराय सर्गीच्या रासाच्या कुरपेसरी देवोन येवेस्तु मोगासरी सर्गीच्या रासाच्या कुरपेसरी देवोन येवेस्तु मोगासरी. देवाचे रूप जाल्ल्या दैविक आत्म्या सर्गीच्या रासा
रासाची वाट म्हाका दाखय सर्गेच्या रासाच्या करपेसरी देवोन बेगीन तूं मोगासरी सर्गेच्या रासाच्या करपेसरी देवोन बेगीन तूं मोगासरी हालेलुया 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 Hallelujah, 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 yeah, 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 yeah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. घट्ट तरह स्तुति करिया. माइक अनम्यूट कर स्तुति करिया. सगळे स्तुति करिया. Hallelujah, yashara la bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. रयांच्या स्तुती करूया. धन्याची स्तुती करूया. बऱ्या गवळ्याची स्तुती करूया. दैविक बुद्धिराची स्तुती करूया. शांतीच्या कुवाराची स्तुती करूया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. रिया शियाराला बरा बरा बरा. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Shira bara 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 bara. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. माग्या आम्ही कृपा आईच्या दिवसा हे देवाचे उत्तर आम्ही ऐकूंक वयताना विशेष सरान माग्या तो पवित्रात्मो आमकां ती कृपा दिवन दी ती उत्तर समजून घेवची. आज ती कृपा ब्रदर फ्रान्सिस लोबोकसून माग्या ती कृपा ते उत्तर त्या पवित्रात्म्यान दिवचे आमच्या खातीर ते तयार केला. त्या पवित्र आत्म्यान ते तयार केला. मनुष्यान तयार करचे नाही. देवाचे उत्तर त्या पवित्र आत्म्यान आमच्या खातीर तयार करून दवरला. ते उत्तर स्वीकार करून आमची काळजा मना तयार जाऊन दे. मरियमायेचो आधार माग्या. मरियमाये आमच्या पासून विनंती कर. या मागण्या जमतीन हे उत्तर देवाचे उत्तर आमकां अर्थ करून घेवंक आमकां कृपा मेळच्या पासून माग. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या जशा आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या मध्ये असतात ब्रदर फ्रान्सिस लोबो. आज विशेष सरान आमचे क्रिस्तराचे फेस्ताचो संदेश या जोमतीक दिवंक आज आयल्यात. ब्रदर वेलकम. Praise the Lord. 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 मोगाचंद क्रिस्तराचो फेस्ताक तुम्ही तयारी करत असताना वही तुमचं पंगडच क्रिस्तराचो मध्यस्थून प्रार्थनादारचो पंगड तुमकां हांव बरें मागता. सगळ्यांक तुमच्या पंगडाचेर वरती आशिर्वादां क्रिस्तराई फळ करून दी म्हणून हांव मागता. आमी आज उगडापण ग्रंथाचे
Book of Revelation, chapter 19, verse 11 to 16. उघडापण ग्रंथ 19 अध्यायी 11 ta 16 वचना तिके ऐकया. तेन्ना सर्ग उक्तो जाल्लो, म्हाका दिश्टी पडलो, आनी थंय एक धवो घोडो दिसलो. ताचेर बसलेल्या सवाराक विश्वासी आनी सत्यवंत म्हणलें नांव आसलें, कित्याक नितीन तो न्याय तीर्मान करतलो आनी झुजतलो. ताचे दोळे उज्याच्या केंडा बरी आनी ताच्या माथ्यार जायते मुकुट आसले. ताच्या आंगार एक नांव बरयल्लें, तें नांव ताका शिवाय हेर कोणाकय कळीत नासलें. रक्तान शेणायलेलो एक दगलो तो नेसुल्लो. देवाचो शब्द ताचें नांव. सर्गींचें दळबार धव्या घोड्यांचेर बसून ताच्या फाटल्यान वेताले, ते आपूट आनी धव्या वस्त्र नेसलेले. जनांगांचो संहार करूंक एक क्षीण धारीची तलवार ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेली. लोंकडाचे बेतकाटेन तो तांचेर अधिकार चलयतलो. सर पदवेदारा देवाच्या कठीण क्रोधाचो दाका गाणयेचो घाणयोय मळतलो तोच. ताचे जांगे वयर दगल्याचेर हें नांव बरोवन आसलें, रायांचो राय आनी धन्यांचो धनी. Praise the Lord. मोगाचें क्रिस्त रायाच्या फेस्ताक तयारी करतना आमकां क्रिस्त राया विशयांत हांगा आयकूंक मेळटा. रायांचो राय, धन्यांचो धनी. हांगा हें उघडापण ग्रंथ, हें उघडापण केल्लें जुवांव जेजूच्या मोगाच्या सिसाक. ताणें भोव मोगाचो शिस्तो जेजूक आनी ताणें निमाण्या जेवणा वेळार जेजूच्या हरद्यार आपलें माथें दवरलेलें, काळजा लागीं दवरलेलें. भोवशा जुवांवक जेजू विशयांत मोग मात्र न्ही, जेजू विशयांत चड समजुणी जुवांक आसली, कित्याक लागशिल्ल्यान ताणें जेजूच्या त्या निमाण्या घडये ताचें काळीज कितलें कळवळटलें, कितलें दुखांनी भरिल्लें हें सर्व जाणा जाल्लो जुवांव. वय त्या जेत्सेमनी मळ्यांत त्या 11 जाणांक वेल्यार 8 जाणांक पाटी सोडून तेगांक मुखार व्हरून येतना जुवांव तांचे पैकी एकलो. जुवांवन ते जेजून ते रक्ताचो घाम वारयल्लें पळयल्लें. ताचे उपरांत जेजूक बंदी करून त्या पिलाताच्या आंगणांत तशेंच हेरोदेच्या आंगणांत जेजूक केल्ले त्या आत्मान, निंदा, तिरस्कार, खेळकुळां, झेरबांदाचे मार, ताची कूड बेसा जाल्ली जुवांवन पळयल्लें. जुवांवन पळयल्लें जेजूच्या कांय मस्तकाचेर कांटांचो मुकूट सांगशिल्लो. वय उपरांत तो धोगलो ताचो जेजूचो संपूर्ण रक्तान भिजयल्लो म्हणून रक्तान भिजल्लो तो. आनी तसलो जेजू धरणेर शेवटातना वय पळयल्लें. आनी ताका विणगो करून खुर्साक खिळयतना ताणें पळयल्लें. खुर्सार ताणें प्राण त्याग करतना आसलो एकलोच जुवांव. मोगाचें जेजूचो मोगाचो सीस. वय ताणें पळयल्लें तें दर्शन. ताका ताच्या मोतीच्या उडासातावन तो केदींच पुसून वचूंक ना भोवशा. इट वॉज नेवर एफेस्ड ऑर इरेज्ड. जेजूचें तें कूड ताणें पळयल्ली, ताचें मुखामळ पळयल्लें. असल्या जुवांवक त्या मोगाच्या सिसाक जेजून सर्गींचें दर्शन दिलें. हांगा कितें आयकूंक मेळटा आमकां, सर्ग उक्तें जाल्लें आपणान पळयलें. सर्ग उक्तें जाल्लें आपणान पळयलें आनी एक धव्या घोड्याचेर, धवो घोड्याचेर बसलो. कोण? जेजू क्रिस्त, आपलो मेस्त्री आनी स्वामी आनी धनी त्या धव्या घोड्याचेर बसलो. आतां आमी धवो घोडो म्हणटना घोड्या विशयांत तितकेंच जाणा जाय जें कितें धवो घोडो कित्याक. आमकां त्याचो उघडापण ग्रंथांत 6व्या अध्यायांत आयकूंक दुसऱ्या रंगाचे
घोडे आयकूंक आमकां मेळटात. पाचवो, तांबडो, काळो हें पुरा. हांगा धव्या घोड्याचेर बसून आसचें दर्शन. पळयात, घोडो जावन आसा संकेत, सिंबॉलिकली घोडो जावन आसा एक मान गौरव फौजोचें. हांगा आत्तां आमी आयकलें जेजू कितल्या मापान तिरस्कार केल्लें, ताका खेळकुळां केल्लीं, ताका कठीण तरान मारिल्लें, बोडयिल्लें, हें पुरा वय. पूण आतां ह्या दर्शनांत घोड्याचें दर्शन म्हणटाना मोगाचें न्हू, आतां कशें त्या मोर्देकायाचो बूक तुमी वाचला जाल्यार तो हामान मोर्देकाय जुदेव परजेक नाश करूंक तो पळोवन आसता, पण त्याच मोर्देकायाक तोच हामान घोड्याचेर, रायाच्या घोड्याचेर बसून रायाक मानवाल्लो असले राय कोणाक मान गौरव दिवंक आशेता, अशें मान गौरव दिता म्हणून तोच हामान अनाउन्स करीत वता. तशें हांगा घोडो जावन आसा सिंबल ऑफ ऑनर. ही घोड्याचेर बसून वयचें म्हळ्यार मान गौरव अधिकार फौजल्लें म्हण वेत. हें जावन आसा आमच्या सोम्या जेजूचें पदवी. पळया, हांगा घोडो म्हणटा आसतना आनेक आमी जाणा जावंक जाय, घोडो बलिश्ट. घोड्याक पदवी, घोड्यार बशिल्लें ऑनर मात्र न्ही, ताका पावर आसा. तो अधिकारान भरला, ताका सर्गार आनी संवसारार अधिकार फौजला. सर्गा संवसाराचो राय आनी धनी तो जाला. वय ताका वर्तो अधिकार आसा. तो सर्वांचेर, सर्गार आनी संवसाराचेर सर्वांचेर अधिकार चलयता. ताच्या अधिकाराक मीत मेर ना. आतां ताच्या अधिकाराक मीत मेर ना. तसली पदवी, तसलो अधिकार जेजूक फौजला. जेजूच म्हणटा स्वर्गारोहणाच्या वेळार, स्वर्गार चडून वयच्या पयलें, सर्गी आनी संवसारी म्हाका अधिकार फौजला. देखून तुमी वचा, संवसाराच्या पंथांत पंथ वचून म्हजी सुवार्ता प्रकट करा. राष्ट्रांक म्हजें शिश्य जावंक हांवें शिकयल्लें पुरा शिकया म्हणटा जेजू. पळया मोगाचो न्हू, हो अधिकार पदवी. घोड्यार म्हणल्यार अधिकार पदवी. हय, तशें जेजूक फौजल्लो अधिकार आमकां आतां गोत्तो आसा. तिसरें जावन घोडो म्हणटा आसतना स्विफ्टनेस. घोडो कसो फास्ट वता, झुजांत जावं आनी आमी बायबलांत आमी आयकता किंग हॉरसेरस तो आतां सांगल्या बरी मोर्देकाई आनी हामान कितें हांवें सांगलें, तो चक्रवर्ती, एस्तेर राणी, हामान जुदेव परजेक नाश करचें म्हणून घुटमळ्यो करनासता आनी उपरांत कितें जाता तें रद्द करूंक जायना. देखून परत्यान आनीक सिग्नेचर रायाची मोर घालून हें कॅन्सल करच्या बदलाक जुदेव परजेन झुजवेत म्हणलें. हें तें जाल्यार कितें करतात, सर राष्ट्रांनी 127 प्रोविन्स म्हणटात. इवन इंडिया, आमचो इंडिया मेन्शन केल्लो आसा, भारत देश मेन्शन केल्लो आसा एस्तेराच्या पुस्तकांत. घोडो स्विफ्ट जावन वता, फास्ट वता. घोडो कितल्या स्पिडार वता आमकां गोत्तू ना, त्या स्पिडार वता. हें कितें जावन आसा. देवाचें उतार जेजून आमकां सांगिल्लें. वय आपलें उतार सगळ्या संवसारार, सगळ्या संवसाराच्या कोणशांनी, सगळ्या मनशाकुलाक तें देवाची सोडवण्याची बरी खबर प्रगट करीचे. हय मोगाचो न्हू, जेजू आतां आमी आयकल्ल्या प्रकार मनशा सैमांत आसतना पाप एका हाडले तो आनेक हाडल्याक चलून वेतालो, थकतालो. ताच्या त्या हाडल्याक चलून येतना थकतलो. समारीच्या बायंकडे येतना थकल्लो तो. पूण आतां
त्या घोड्याचें स्विफ्टनेस म्हणटना वो ही मोगाच्या न्हू ही जेजूची सोडवण्याची बरी खबर आतां सगळ्या संवसारार विस्तारल्या. कीर्तन 19 वर्सां आमी फोर्त आयकल्यार आमकां आयकूंक मेळटा कितें संदेश खंयच ना, कितें एका कांय उलोवचेंच पडना. वाचलें तिकें तरी पृथ्वेर शेकान शेक तांचो ताळो गाजता. संसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. आतां संवसाराच्या कोनशांनी हर एका मुल्यानी पावला. स्विफ्ट जावन पावचोच आसा. पावला संपूर्ण तरान सगळ्या संवसाराक 2000 वर्सां जावन ही जेजूची सोडवण्याची बरी खबर परगट जावनच आसा मोगाच्या न्हू, आणकी जातली. त्या देखून हे घोड्याचें आमी कितें हे 3 संगती सांगले हांवें. मान गौरव, दुसरें पवर पदवी, जेजूक सर पदवी फावो जाल्या. तिसरें स्विफ्टनेस, फास्ट जावन सुवार्ता सगळ्या संवसारार विस्तारूंक जाय, हें आमकां फावो जालां. हें जावन आसा घोड्याचें. तिसरें जावन आसा वायट घोडो म्हणटना वायट घोड्याचें संकेत जावन आसा चवथें जैत, विक्ट्री जावन आसा. इज अ विक्टोरियस किंग. आमचो रायांचो राय आमी म्हणटा तो जैत जोडलेलो राय, जैतवंत राय. इज विक्टोरियस किंग. वय त्या देखून हें आमकां गोत्तुजें मोगाचें न्हू. त्या धव्या घोड्याचें संकेत जावन आसा विक्ट्री. आतां हांवें तुमकां सांगलें बाकी घोड्या विशयान सांगलें. 5वो घोडो मरणाचें संकेत. तांबडो घोडो झुजाचें. त्या तांबड्या घोड्याचेर बसल्याचें आतां तालवार आहली, तो गेल्ल्या कडेन पुरा मरण रगत. हें काळो घोडो जजमेंट. हातांत हें आहली बॅलन्स आहलें तकडी तें. पूण वायट इज द सिंबल ऑफ विक्ट्री. जेजू जायतेवंत जाला, आमचो देव जायतेवंत जाला मोगाच्या न्हू, अशें ह्या घोड्याचें संकेत जावन आसा. आतां त्या घोड्याचेर बसल्ल्याचें नांव आमी आयकलें. कितें म्हण आयकलें नांव? विश्वासी आनी सत्यवंत. विश्वासी आनी सत्यवंत. पळया मोगाचें न्हू, आमचो जेजू, आमचो राय जावन आसा विश्वासी राय. तो सताचो राय. सताचो राय. तो देव जावन आसा सत, जेजू जावन आसा सत, पवित्रात्मा जावन आसा सत. हांगा विश्वासी राय म्हणटना पळया जेजू कितलो विश्वासी. ताचेर भावार्थ दवरलेल्यांचेर, ताका सतमानतेल्यांक जें कितें ताणें बसयलां हर एक फावो जाता. ह्या 2000 वर्सांनी पळया ताचे बसवणे खंयचेय काणया. कश्टांतल्यान वजन वयतल्यान म्हजी सरशी हांव तुमकां विशय दितां. ताचे कडेन जाय कित्या पावर्थान गेल्ल्यांक खरेंच विशय मेळटा. हांव तुमकां सुटका दितां. सत तुमी जाणा जाल्यार सत तुमकां सुटका दिता. सत तुमकां सुटका दिता. हय जेजू जावन आसा सत. जेजू थंय आमी आयिल्ल्या वेळार आमकां सुटका फावो जाता, सोडवण फावो जाता. हय मोगाचें न्हू, तो ताचे खंयचेय बसा 2 या 3 तुमी एका नांवान म्हज्या नांवान जमल्यात तांचे मोदेगांत हांव खरोच हजर आसा. आतां तुमी आमी जमले हांव भावा भयणीनो जेजूच्या नांवान, जेजू आमच्या मदें खरोच हजर आसा. तांचो दुबावच ना. आनी त्या वेळार तुमी एका मनाची जावन खंयच्याय एका वस्तू खातीर मागशात जाल्यार तुमकां तें मेळटलें. ह्या विशयान कोणाक म्हणी दुबावागी दुबावागी. जेजूच्या नांवान बापा कडेन मागिल्लें, ह्या बापाच्या महिमे खातीर जेजू कडेन मागिल्लें मेळटा की ना. जेजूचे खंयचेय बसवणे तो संपूर्ण विश्वासी जावन आसा. तशेंच तो सत जावन आसा. ताणें उलयल्लें हर एक उतार सत जावन आसा. स्वता भगताच्या तोंडांतल्यान एक फटी येवना म्हणटा इसाया प्रवादीचो ग्रंथ. वय मोगाचें न्हू, देवाची सदां ताणें उगडापी केली.
देवाची स्वता आमकां उगडापी केल्ली आसात. इवन देवाक ताणें दिल्ली बसवणी, देवा थंय तो विश्वास जालो, ताचो मोगाचो पूत जावन देव सैमान तो देव जाल्यार तो मनशा सैमान आयिल्ल्या वेळार संपूर्ण तरान तो विधेय जालो, संपूर्ण तरान बापान कितें खुशी वेल्लें आमा सर्वांच्या सोडवण्या खातीर तो श्युरिटी जावन आयलो आनी तें श्युरिटीचें काम ताणें संपूर्ण तरान केलें. आमचें पाताक आपणाचेर घेतलें, आमची शिक्षा आपणाचेर घेतली. बापान कितें आशिल्लें आमकां एक पवित्र परजा करच्या खातीर आपूण मनशा सैम घेवन खुर्सा मरणा पर्यंत विधेय जालो. बापाक दिल्ली बसवणी ताणें पाळलें. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्वरा, देवाची खुशी केली अशें देवा थंय तो विश्वासी जालो, देवा थंय तो सत्यवंत जालो. मोगाचें न्हू, हें आमी जाणा जावंक आसा. हें इतलेंच मात्र न्ही, आमकां मात्र न्ही. मोगाचें न्हू, तो सत्यवंत म्हणटाना जें कितें आमकां बसयल्लें दिता म्हणा, तशेंच ताका सतमानिनांतल्यान कितें शिक्षा लायता म्हणा, हें सारकें आयकया. आमी आमचें बरें मात्र पळयता, पूण जेजू देवाचें उतार तो सत्य, तो विश्वासी जें कितें बसयलां या कितें सांगता तो तें करतलोच. पळय, तो जें आपल्या विरोधींक देवाचें उतार सांगता कितें फाव जाता म्हणलें तें तांकां मेळटलेंच. त्या देखूनच आमी देवाचो जेजूच्या स्वता विशयांत आमी इल्लें दुबावूंक ना मोगाचें न्हू. जें कितें ताणें सांगलां तें करतलो, इवन ताचें दुसरें येणें. आतां आमी क्रिस्तरायाचें फेस्त म्हणटा, पूण ताच्या येण्याक आमी कितलीं जाणां आत्रेगून आसूं. येता, खंडीत येता. कशें ताच्या पयल्या येण्या विशयान सांगिल्लें सत जालें, तशें ताच्या दुसऱ्या येण्या विशयान सांगिल्लें हर एक सत जातलें. तो येतलो जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. पळय मोगाचें न्हू, तो जें कितें तो सत आनी विश्वासी जावन आसा. तिसरें जावन आसा, आमी आयकलें तो कितें करता, नितिवंतपणान तो झडती करतलो आनी तो झूज करतलो. तो झूजय करता आनी नितिवंतपणान झडती करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पळया मोगाचें न्हू, जेजू नितिवंत जावन आसा. तो रायचियस किंग, तो नितिवंत. आमी बाकी आमच्या विशयांत आतां आमकां बरें वता, कितले अन्याय आमचे जड्जीस कितलें करप्शन, कितलें हें आमकां आयकूंक मेळटा, वय की न्ही. पूण हांगा आसा नितिवंत मनसुबेदार. तो नितीन न्याय करता. तो एकल्याक एक आनी एकल्याक आनीक तर न्ही. जें कितें नीत आसा, निती प्रकार तो झडती करता. तशेंच मोगाचें न्हू, तो झूज करता. झूज म्हणटाना ताची झूज कसली. आजकाल आमकां झुजां जावचें आयकूंक मेळटात, ती सांगिल्लें एक उपरांत करचें आनीक, हें ताचे कडेन ना. ताची झूज खंयची? ताची झूज शांतीची झूज. तो शांतीचो कुंवर, तो शांती स्थापीत करूंक आयिल्लो आनी ताणें झूज करची तीच जावन आसा. शांती स्थापीत करच्या खातीर तो झुजता. शांती स्थापीत करच्या खातीर तो झुजता. मोगाचें न्हू, ताची शांती आमच्या काळजांनी, आमच्या राज्यांनी, आमच्या फिरगजींनी, आमच्या राज्यांनी, आमच्या राष्ट्रांनी शांती स्थापीत करचो उद्देश ताचो जावन आसा. त्या शांती खातीर तो वावुरता, शांती खातीर वावुरता. अशें ताचें हें कितें सांगलां, नितीन आनी नितिवंतपणान आनी न्यायान तो न्याय करतलो आनी झूज करतलो. झूजय करता तो. त्या विशयान मुखार आमी आयकुया मागीर. आतां मोगाचें न्हू, ताचें नेक्स्ट कितें आमी आयकलें, दोळे
वय येता उज्याच्या केंडा ताचे दोळे उज्याच्या उज्याच्या केंडावर केंडा बरी आसात. आतां जुआंव बावतिस्ताक त्या दर्शनांत कितें दिसलें? पयलें घोड्यार बशिल्लें दर्शन, ताचें नांव दिसलें, धवो घोडो दिसलो, तें पुरो आमी आयकलें. तो न्यायनितीन लढती करतलो आनी झूज करतलो. आतां मुखार जुआंव पळयता जेजूक. ताणें पळयल्ले केले दोळे थोडे पटीन दुखान गळयतलो जेजू. खुरीस वयतना ताका जर्मान मारिल्लें आनी त्या वेळा ताचे दोळे रक्तान केंबल्ले. पण आतां तोच जुआंव ह्या दर्शनांत आमकां सांगता ताचे दोळे उज्याच्या केंडा बरी आसले. कित्याक उज्याच्या केंडा बरी आसले? मोगाच्यान कित्याक गी म्हळ्यार आमच्या काळजाचे घुट पारतूंचे दोळे ते. ताच्या दृश्टींतल्यान लिपयिल्लें कांयच ना. आमी कोण कितें हरये की ताका कळटा. आमची चिंतनां सयत कळटात. आमी आमच्या काळजांत आसचे दुबाव मस्तपटी आमी दुबावता ताका गोत्त जातात. आमच्या काळजांतली म्हेळीं चिंतनां तो जाणा जाता. हर एकल्यांची कोणाचीच म्हणना. तुमी आतां हांगा बसल्यात, तुमच्या हर एकल्यांची चिंतनां तो पळयता. तुमच्या हर एकल्यांच्या काळजांत कितें आसा, तुमची खंत बेजाराय हर एक ताका गोत्ता. तितलेंच न्हय, आमी अखेर पर्यंत थीर रावता गी ना गी तें पुरो ताका कळटा. त्या दोळ्यांनी तीक्ष्ण दृश्टीन तो पळयता. मोगाच्या न्हू आमकां आमी चिंतूंक कांयच ना. आमी कितेंय चिंतवेत, कितेंय उलयवेत, कशेंय जियेवेत, मोगाच्या न्हू तो पळयता. हर एक पळयता. ताच्या दृश्टींतल्यान लिपयिल्लें कांयच ना. आमी ताका हर एकाक लेख दिवंक कसो म्हणटा. हेब्रांक बरयल्लें पत्र 4थो अध्याय 13वें वचन तिके वाच बे. Hebrews 4:13. सगळे सृश्टेंत सगळे सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर देवाच्या दृश्टी भायर पूर्ण असलेलें कांयच ना. लिपोवन असलेलें कांयच ना. सगळें ताचे उजेर उक्तें सगळें ताचे उजेर उक्तें आसा. आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरलेलें ताच्या बरें दोळ्या आसा. मुखार सगळें सोडून दवरलेलें आसा. त्याच देवाक आमी लेख दिवंक आसा. आमच्या करण्यांचे लेख आमच्या दिवंक आसा. करण्यांचे लेख दिवंक आसा. तशें जाल्ल्यान मोगाचें न्हू आमी हें जाणा जावंक आसा. ताचे दोळे कित्याक तशे उज्याच्या केंडा बरी आसात? कित्याक गी म्हळ्यार आमच्या हर एकल्यांचे काळजाचे घुट जाणा जावंक. आमचे मात्र न्हय, ताचे दुस्मान कोण आसात, कोण देंवचाराच्या पक्षाचे, ते कितें गुटमळो करतात, ते आपल्या परजे विरोध कितें गुटमळो करतात, तें सर्व जेजू जाणा जाता. ताच्या नदरेंतल्यान लिपयिल्लें कांयच ना. आमकां फळोवचें, आमकां दग दितल्यांचें हर एक ताका गोत्ता. कोण कितें म्हणलें हर एक गोत्ता. त्या देखून मोगाचें न्हू न्याय नितीन तो झडती करतलो मारे हें पुरा गोत्त आसून तो झडती करता. ताचे तोंड लिपयिल्लें कांय ना. थंय झडटेक उबें रावल्या वेळार आमी कोणूच कांयच सांगूंक शकना. पुरो ताच्या दृश्टेंत आसा. आमी लेख दिवंक आसा. हय मोगाचें न्हू तशें जाल्ल्यान ताचे दोळे तितले उज्याच्या केंडा बरी. ताचेच दुस्मान कोण आसात म्हणटा ताचे परजे विरोध कोण आसात, तांचे सर्वांची काळजां मनाची चिंतनां ताका गोत्ता. ताणें करचे गुटमळ्यो, ताणें करचे प्लॉट्स हर एक ताका गोत्त आसा. नेक्स्ट मोगाचें न्हू जुआंव दोळ्यांतल्यान वयर येता, कितें दिसता ताका? सभार मुकुटां. जेजूच्या माथ्यार सभार मुकुटां आसात. वय जुआन पळयल्लें आसता खुर्साच्या वाट्यार जेजूच्या मस्तकाचेर तो कांट्यांचो मुकूट पळयल्लो. आतां जुआंव पळयता एक न्हय, दोन न्हय, सभार मुकुटां. सभार मुकुटां, क्राउन्स. वय मोगाचें न्हू ताचो सर्गा संवसाराचो रचणार, तो रचणाराचें क्राउन्स.
प्रॉविडन्स ताच्या कशें फारावान झुज अधिकार दिलो, सगळी झुजेकडे येताले आनी झुजे सर्वांक दितालो दान दस धान्य, तशें आतां जेजूक बापान अधिकार दिला. आमी सगळी जेजू कडेन वता. जेजू किंग ऑफ प्रॉविडन्स, ताणें आमकां कितें जाय तो दिता. पळय तो मुकुट आसा, मुकुट आसा तो किंग ऑफ ग्लोरी. महिमे बरीत राया, पळय महिमे बरीत राय. किंग ऑफ रायचियसनेस, महिमेचो मुकुट. केदींच भावानातलो मुकुट म्हणटा. तशेंच किंग ऑफ ग्लोरी, किंग ऑफ ग्लोरी, किंग ऑफ रायचियसनेस. तो आमकां ताचे आतां तुमी मोगाचे न्हू विश्वासीपणान तुमी जेजूची सेवा करतात, तुमकांय किरीटां राखून आसात. आमकां हर एकल्यांक मुकुट राखून आसात. पवित्र पुस्तकान 5 तरांची मुकुटां आमकां आयकूंक मेळटात. क्राउन ऑफ रिजॉयसिंग, क्राउन ऑफ लायफ, क्राउन ऑफ रायचियसनेस, क्राउन ऑफ विक्ट्री. ही पूर आसात. इम्पेरिशेबल क्राउन, हे पुरा तो आमकां दिता. पूण आमी कितें करता? आमी हर एकलो ताच्या आमोलीक रक्तान मोलाक घेतली आमी, ती आमकां आमची मुकुटां पुरा ताच्या पांयां तळा दवरता, ताच्या माथ्यार दवरता. तशें जावन ताच्या माथ्यार इतली मुकुटां सर्गींची सोबीत सुंदर माणकां मोत्यांनी केल्लीं मुकुटां, क्राउन्स ताच्या माथ्यार आसात. मोगाचें न्हू, हें जावन आसा ताचें मुकुट. उपरांत आमी आयकूंक मेळटा ताचो दोगलो. हें भारी इम्पॉर्टंट, मोगाचें भारी इम्पॉर्टंट. कितें दोगलो? रक्तान हांगा कोंकणींत शिंपडायलेलो म्हण आसा. कितें? शेणायलेलो, रगत शेणायलेलो दोगलो म्हण आसा. ना, इंग्लिशांत हिज रोब वॉज डिप्ड इन ब्लड. बुडयल्लेलो, बुडयल्लेलो. आनी तें रगत ताचें ताणें भरयल्लें रगत. म्हजे खातीर, तुमचे खातीर ताणें भरयल्लें रगत. ह्या 2000 वर्सां मात्र न्ही, आदाम बापाचो नाखरेच्या मनशाच्या पातकांच्या फरीकपणा खातीर तो झुजल्ली झूज. ही झूज एकलोच झुजलो, एकलोच झुजलो. कोणूच नातिल्लें ताका, ताका आदार दिवंक कोणूच नातिल्लें. सगळे आपोस्तल धांवून गेले, कोणूच नातिल्लें ताका आदार दिवंक. एकलोच तो झुजलो. झुजारी जायते वन झुजारी जालो. पूण आज थंय दर्शन दिल्ल्यांत पळया, दोगा घोड्याचेर जेजू बसला. वय हें पुरो आसा, पूण तो दोगलो बदलूंक ना. तो दोगलो बदलूंक ना. रक्ताचो, रक्तान केमलोलो, त्या रक्तान जैत जोडलें. त्या रक्तान आमकां सुटका लाभयली. त्या बाय द ब्लड डेलिव्हरन्स, त्या रक्तान डेलिव्हरन्स आमकां जोडून दिलें. त्या रक्तान आमकां सोडवण जोडून दिलें, रिडेम्पशन. त्या रक्तान आमकां नितळ करून आपली परजा, खासा परजा, देवाक मानवाल्ली परजा, देवाक विश्वासीपणान ही परजा हांव तुका जोडून दिता म्हणली परजा त्या रक्तान ताणें जोडून दिला. त्या देखून तो झुजाक वेताना तोच दोगलो, तो कोट बदलिना, तो कोट बदलिना. आमी जाल्यार मोगाचें न्हू, ताची सुवार्ता परगटतना आतां आयकल्ल्या बरी, ओ रायांचो राय मुकुट आसा, कितले मुकुट आसात, पदवी लाभल्या, अधिकार ताका फावो जाल्या, स्विफ्ट जावन जाता पुरा वय. तो दोगलो, रंगाळ दोगलो, या सोबीत सुंदर तो प्रिस्ट, रॉयल प्रिस्ट वय. पूण तो लॅम्ब दॅट वॉज स्लेन, तो दोगलो आमी बदलिल्यार आत्मे बचाव करूंक शकना. वी हॅव टू प्रोक्लेम क्रुसिफाईड क्रायस्ट. आमी खुर्सायल्ल्या क्रिस्ता विशयांत आमी सांगूंक आसा.
ताणें वारयल्ल्या रक्ता विशयान सांगूंक आसा. त्या रक्ता विशयांत आमी सांगतना आत्मे बचाव जातात. कित्याक त्या दर्शनांत सोबीत सुंदर न्हेसुल्लो जेजूक दाखोवना. ताच्या माथ्यार मुकूट आहलें सकयल दाखयलें, पूण तो दोगलो मात्र कित्याक बदलूंक ना? कित्याक त्या रक्ता वरवीं मात्र जैत, त्या रक्ता वरवीं मात्र सोडवण, त्या रक्ता वरवीं मात्र आमच्या आत्म्याचें पवित्रपण नितळाय. मोगाचें न्हू, आमच्या आत्म्याचें पवित्रपण, आमच्या आत्म्याचें नितळाई, आमचें कितें नितीवंतपण, आमचें देवा सोबें एकवट रक्ता वरवीं. देखून ताणें आपलें मांस आनी रगत आमकां दिल्लें. त्या रक्ता वरवीं आमी ताचे सोबें एकवटता. त्या रक्ता वरवीं आमकां ससनाचें जिवीत, कित्याक रक्तान जीव आसा, रक्ता वरवीं ससनाचें जिवीत. पळया मोगाचें न्हू, आमी सुवार्ता परगट करता म्हणटना जेजू क्रिस्त कुर्सायिल्ल्या क्रिस्ताक परगट करी, कुर्सायिल्ल्या क्रिस्ताक परगट करिजे. म्हजे खातीर तुमचे खातीर रगत वारयल्ल्या त्या क्रिस्ताक परगट करिजे. आत्म्यांची लुवणी जाय. सैतान थरथरता. जेजूच्या रक्ता विशयांत आमी उलयतना सैतान थरथरता मोगाचें न्हू. तें रगत आसा जावन आसा आमच्या सोडवणेचें मूळ. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाचें न्हू, वेळ धांवतेच आसा, टायमार रावयता. व्हडली शिकवण पयल्यान सांगिल्लें हांव तुमकां. पळय मोगाचें न्हू, रक्ताच्या विशयांत आमी प्रोक्लेम करूंक आसा, परगट करूंक आसा. आनी ताचें नांव एक आयकूंक मेळ्ळें. तें जो हांव म्हणटा ताचें नांव ताका सोडल्यार दुसऱ्यांक कोणाकच गोतूना, ताका सोडल्यार कोणाकच गोतूना. वय आनेक घडये म्हणटा कॉन्ट्राडिक्ट म्हणल्यार बरी, ताचें नांव कितें जावन आसा? वर्ड ऑफ गॉड, देवाचो शब्द मास केलो. देवाचें उतार तो जावन आयलो. देवाचे काळजाचे घूट ताणें आमकां उगडापे केले. ताका कोणूच वयता सांगल्या बरी ताचें नांव कोणाकच गोतूना. वय ताच्या विशयांत आमी जाणा जावंक साध्य ना. ताच्या मोगाची रुंदाय, लांबाय, गुंडाय कोणाच्यानय आटापूंक साध्य ना. ताचो मोग कितलो, ताणें सोंसले ताचें खालतेपण कितलें, ताणें ताचें विधेयपण कितलें. चड ताच्यो सांगती आमी जाणा जावंक गेल्यार साध्य ना, कोणाकय जाणा जावंक साध्य ना. तो निजायकी देवाचो शब्द. तो जें कितें देवान सांगलें तें ताणें उचारलें. देवाचे घूट, काळजाचे मोगाचे घूट कळीत करूंक तो देवाचो शब्द जावन आमचे मदें आयलो मोगाचें न्हू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाचें न्हू, अनेक मुख्य जावन पळय दर्शनांत अनेक दिसलें. कितें दिसलें? सर्गींची फौज सकडी सभार घोडे वेतात. सर्गींची सगळी फौज येताच आसा. कशें? सकडी धवे घोडे. आनी धवे न्हेसल्यात, नितळ मुस्तायकी न्हेसल्यात. धवे मुस्तायकी, धवे लगले न्हेसल्यात. आतां पळया, ब्रीफ जावन सांगता. हे धवे घोड्यांचेर कोण? जेजूचे शिश्य, जे कोण जेजूच्या अमलीक रक्तान धुवन नितळ जावन जेजू खातीर जियेले, जेजू बरी खुरीस वय लागले, आपलो खुरीस व्होवन जेजूचो पाटलाव केलो, तांकां तें भाग फाव जालां. म्हाका आनी तुमकांय तें फाव जाता. ताच्या उतरांक आमी विश्वास जावन जियेतो जाल्यार. आतां पळया, त्या घोड्यार बशिल्ले तुमी पळयल्यार जुआंव बावतिस्त ते घोड्यार बशिल्ले धवे न्हेसल्यात. बाकी तांचे झुजाक वेतच आसात. ते झुजाक वेतच आसात. पूण तांचे कडेन झुजाची वस्तू रानांत. हेल्मेट ना, तलवार ना, या ब्रेस्टप्लेट ना, हें पुरो कांयच ना. खाली धवे न्हेसून ते वेतेच आसात. कित्याक? म्हाका तेन्ना हें आमी जाणा जावंक आसा. आमचो मेस्त्री स्वामी आनी धनी तो कसो जियेलो.
कसो जियेलो ताचे बरी आमी जिवंक तितलेंच मोगाचो संदेश आमी दिवंक तो शांतीचो कुंवर आमी शांती स्थापीत करूंक आमी देवा तावन पयस सुद्ल्यांक देवा सवय एकवट करूंक हांवें सांगलें ते आतां स्विफ्टनेसांत सुवार्ता परगट जाता म्हण सगळ्यांक आमी सुवार्ता परगट करूंक आसा मोगाचो संदेश परगट करचो आमी जावन आसा आमी ताचें तोंड जावंक आसा आमी ताचें तोंड आमी भावानो भयण्यानो आमी ताचें तोंड जावंक आसा आमची झूज इतलीच शांती स्थापीत करची देवा सवय मनशांचो तुटलो संबंद एकवटूंचो जावन आसा जेजूच्या नांवान हें आमचें काम आनी आमी त्या घोड्यार बसतले हांव जेजून आपणाक कितें फजलां तें आतां हांवें तुमकां सांगलें किरिटां मुकुटां तो दिता आमकां जें कितें ताका फजलां तो दोगडो आमकांय त्याच घोड्यार तो बसयता तो कसो ह्या पृथ्वीर आसतना चल्लो गायलो कश्टालो तशें आमी जाल्ले वेळार आमकां तेंच रिवाड फोव करता आतां आनीक आमी आयकलें कितें ह्या आमच्या त्या घोड्यार बशिल्ल्या कोणाचे कडेन आयुधां नात तलवार ना तलवार नासतना कशी झूज जाता लेख घाला तुमी खंयचेय झूज तलवारी विणें जाता गे जायंक साध्य ना पूण हांगा कोणाय कडेन तलवार ना एकल्या कडेन मात्र तलवार कोणा कडेन जेजू रायांच्या राया कडेन आसा तलवार पूण ती तलवार खंय आसा ताच्या तोंडान ताच्या उतरांत ती तलवार जावन आसा दोन धारींच्या तीक्ष्ण धारींच्या तलवारी बरी आनी त्या तलवारीन तो राष्ट्रांक आपल्या पांयां तळा हाडटलो आपल्या राजवटके काल हाडटलो राष्ट्रांक त्याच्या तोंडांतल्या तलवारी थावन तो सबड्यू करतलो आपल्या राजवटकेंत हाडटलो आनी आमी तेंचो उतरां जेजूचीं उतरां आमी जावंक जाय ते आमचें तोंड आमचें वंट ताची तलवार जावंक जाय आमकां कोणाची तलवार नाका तो ताचे कडेन आसा तलवार पळया ताणें आमकां सकत दिता आमी घोड्यार बसचें म्हळ्यार कितें आमकां गोत्तू नासली एक पदवी आसा मिस्टिरियस सुपर नॅचरल पावर आमकां एम्पावर केलां कशें घोड्यार बसले जाल्यार पदवी म्हण हांवें थंयच एम्पावरमेंट आमकां केलां आमी ताची सुवार्ता परगट करची आनी तो दोन धारींच्या तलवारीन सर राष्ट्रांक आपल्या पदवेकाल हाडटा आनी जो कोण हाळ्या मुखार जो कोण ताच्या उतराक विधेय जायना ताच्या राजवटके खाली येवंक तयार जायना ताच्या हातांत लोंगटाची बेतकाठी आसा आनी तांतून तो राजवटी चलयता कोण ताच्या उतराक खाल जायना विधेय जायना कोणीय जावन आसूं दी क्रिस्तांव आमी क्रिस्तांव म्हणूंक पुरो पूण ताच्या उतराक विधेय जायना जाल्यार ताची लोंगटाची बेतकाठी आसा मोगाचें एक ताचो हात आमचेर बारादिकतरान पडटलो दावीद रायान म्हणल्या बरी तुजो हात दीस रात म्हजेर वजें कशें जालें सामकें टेट भोवशा वजें कशें आसलें हात उपयोग सिता तो जिबे बदलाक आपलो हात उपयोग सिता हात मात्र न्हय 11 थंय आमी आयकलें देवाच्या क्रोधाचो दाकाचो घाणो तो आपल्या पांयान मस्तितो मोगाचें न्हू चिंती नाकात क्रिस्ती परजेक दगदणी दितात आनी कितें करतात तांचें सुलभ म्हण चिंती नाकात ना मोगाचें न्हू जे आपल्या ताच्या त्या दोन धारींच्या तलवार तोंडांतल्यान भायर सरता ती तलवार ताका खाल जायनातल्यांक हात सांगता पांय उपयोग जालो रायांचो राय धन्यांचो धनी तो बापाच्या क्रोधाचो घाणो मळचो ताणें जावन आसा जेजूच आपल्या विरोध्यांक आपणा विरोध गेल्ल्यांक ह्या प्रकार शिक्षा लायतलो रायांचो राय धन्यांचो धनी क्रायस्त किंग ग्रुपाचें न्हू सारकें जाणा जाया
हय मोगाच्यान आमकां गोत्तू जायना सोबार सांगत्यो कळनात सोबार सांगत्यो कळनात हे आमी सडल सोबार पटी वाचून आसतो आमकां कळना भाग्यवंतांनी देवा विशयान दीस रात नियाळन आमचे खातीर बरी बरी शिकवण फाव केल्या त्या भाग्यवंतां खातीर आर्गां उगलाप दिवया आमकां ही समजणी दिल्ल्या खातीर आर्गां उगलाप दिवया मोगाच्यान क्रिस्त रायाचें फेस्त दाबा जिखतनान तुमी करता आसतना त्या रायाच्या राजवटकेकाल संपूर्ण खाल जावया ताच्या उतरांक विधेय जावया तो कसो क्रुसा मरणा पर्यंत विधेय जावन आजय तसो मुकुट ताचेर आसा रायांचो राय धन्यांचो धनी ताचे सांगत आमी रायकुवर कोरण्यो जावन राजवटकी चलयतले आयच्यानच वाचप लुकाच्या वांदेलांतलें वय नाणें दिल्लें टॅलंट 10 दिल्ल्यांक कितें केलें 1 दिल्ल्यान 10 केल्ल्याक कितें म्हळें धन्यान 10 शहरांचेर राजवट चलय तूं 5 केल्ल्याक 5 शहरांचेर राजवटकी चलय पूर्ण दवरलेल्याक शिक्षा मोगाच्यान ही परस स्वता ही बदलनात heaven and earth will pass away but my words will not pass away त्या देखून ह्या रायाच्या धनीपणाकाल रायपणाकाल आमी सगळीं जियेया एक दीस ताचे सांगता आमी राजवटकी चलयतले हांव बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन सगळ्यांक बरें मागता बरें फेस्त मागता तुमचो ग्रूप चड आनी चड आशिर्वादीत जावं दी थँक यू गुड नायट गॉड ब्लेस यू Thank you, brother. Thank you. Praise the Lord. थँक यू आमच्या पासून तुम्ही तुमचो वेळ आमकां दिलो तुमकां आमी जेजू रायाचें बरें फेस्त मागता आमच्या क्रायस्ट किंग प्रेयर ग्रुपा तर्फेन तुमकां आमी सदांच आभारी आसा तुमी आमकां देवाची उतराची वळख करून दितात सोनवाराची आमकां टॉक दितात ह्या तुमच्या वेळा पासत आमच्या समेस्त तर्फेन तुमकां खालतेपण आनी